पण ह्याच्या वयल्यान वयता पण ते बोलचे पडटा देवाक भिवन तरी रावंक जाय देवाक भिवन म्हणजे आम्ही सगळे लोक जमले आणि आम्ही दिसले की आमकांय दिसले की हे त्रास जाता आमकां कळटा न्हू एक देवानूच अशें केलां आसतलें की हे फाटीं व्हरपाचें दिलें आमी तेजेर प्रसाद घेवया हे आमी सकाळीं आमी वयर देवान फोन करून विचारलें तो म्हणून 2 दीस भटकी ना आयतारा तुमी ये आयतारा प्रसाद आमचें हें सगळ्यांचें ठरलें की आमी आयतारा दीस वचून थंय प्रसाद आमी सगळ्या देवस्थानाच्या मनशांकूय फोन मारलो की बाबा आयतारा दीस हें करता म्हणून कित्याक कळटा हे सगळ्यांक त्रास आमकां चड करून आमच्या लोकांक एक्सिडंट जातलो कित्याक हो गांव आमचो हांगाच्यान क्रॉस जाताना पयलीं एक्सिडंट आमचे आमकां खूब काळजी आहा पूण ते कशें आहा देवाक उखल्लो न्ही सायडीक दवरलो अशें जायना सामान कितें उखलूं येता हे देवाक सारको सिस्टमॅटीक कितें आहा तेजे ते विधी करूनच करचें पडटा न्हू हे तेंच्यांनी समजोवंक जाय डायरेक्ट तुमी येता ते देवस्थानाक सांगा पंचायतीक येवन सांगा तेजे उपरांत तुमकां कितें तरी सांगतले कितेंय जालें प्रॉब्लेम आमच्या गांवच्या लोकांक जातले तांकां ते ब्रीज बांदतना सुद्दां साहेब सांगलेलें 2 मिटर हायट दिल्या हांगा देव सकयल रावतालो आनी हांगा 0 पॉयंट जातालो आनी आमच्या लोकांक थंय अंडरपास तयार जातालो कित्याक लोकांक आतां थंय रावंक मेळना इतल्या हे हायटीचेर 2 मिटर हायट दितालो हांगा देवाचे हात लावपाची गरज ना जेवणाच्या 50 मीटर चळी दवरलेले करून प्रत्येक 50 मीटर चळी केल्या गटार ना फटार ना काय ना हायट जाताय का 2 मीटर हायट वयर करीत जाल्यार 0 पॉयंट कितले त्रास जाता डायरेक्ट येता आयकोंक ना पूण हेजेर आतां सांगलें हेंच्यानी न्हू आयता मेरेन तुमी रावा पळया कितें आहा तें मागीर तुम्ही जबरदस्ती करतले जाल्यार तितून कोण आमचो हे करपाचो आमचे कोणाची ऑफिस आमी तांकां जबरदस्ती आमी घेना हांगा बार्शेकाराक सुद्दां सांगलें तेणी पुलीस हाडून करता आमी उठले 7 मेंबर आसले येयले तुमी करा तेणी आमकां सांगलें आमकां आमी पुलीस हाडून करता आमकां पुलीस हाडून आमी सांगलें ताका पुलीस एक हाडपाची गरज ना तुका कोणूच विचारचो ना तूं जर जबरदस्तीन करता जाल्यार म्हणजे लोकांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवच्या आदी करता आता ही घटना घडली म्हणून आता हात घालपाक गेले कोण येवचें तांकां आणि इस्कॉल भुरग्यांचे सांगा मरे तांकां कितले त्रास जाता ते गावका नाही न्हू तुमचे मनीस येवपाचे थंय आमी कितें हें करता तुमचे मनीस न्हू प्रसाद घेताना सुद्दां तुमचे कोण येताले येवनी कितें आमी कशें आमच्या फायद्याक येना की आमकांय जाय ते सायडीक जाल्लें आमचे सदांच आहा की ते सायडीक जावचें आमी सांगलेलें ताका पयलीं सर्वीस रोड सारके बरे कर लोकांची कनेक्टिव्हिटी बरी जावनी ताका लागून हे पळय हांगा ते मदीं दवरला ते एकदम डेंजर ते मदीं क्रॉसिंग दवरला ते डेंजर आहा ते ड्रेनेज केलं आमकां ते गडाक लागत न्हू जाल्यार इतले पाणी भरता मदीं आणि ते भुरगीं भुरगीं वाडी खबर गाडी फोन उखलिना तो होता ते वेळून फोन मारकेले फोन घेयना रोड करून गेले कितें प्रॉब्लेम आसा तेंचे फोन आयकले का ना रे बायक पुढे प्रसाद काढले आणि काय आता तिने जशी घुमटी उडेल पै न्हू